मोरपिल्ल्या शाळेचे नूतनीकरण मुद्दाम आडून धरूंक ना हे शाळेच्या नूतनीकरणा खातीर 2 खेपे निविदा काडिल्ल्यो पूण निवेदकांनी प्रतिसाद दिवंक ना। ताका लागून ह्या शाळेचे काम आडकून पडिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। शाळांच्या नूतनीकरणा खातीर पयशांचो उणाव नाशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। म्हणजे घडे कदाचित खंयचे उशीर जाला आसतले। आमी जशें म्हणटा की पुराय गोंयचो म्हणजे शाळा कॉलेजी हेजो सगळो वेगवेगळ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करीत आसा। तो सांगता त्या स्कुलाचे 2 फावटी पयलीं टेंडर काडलेले कोणी तरी घेतले ना म्हणून म्हाका तिसरे फावटी काडचे पडले। शाळेचो टेंडर तेजे आयज काडला, बट अशा पद्दतीत खंयचीच प्राथमीक शाळा खंयचेच गव्हर्मेंटचे हायस्कूल हे नजर चुकून खंयचे उरला आसतले। पण जर एखादे उरले आसत जाल्यार परत एकदा रिनोवेट करून त्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर ते स्कूल दिवप। स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक ना, कारण बेजीक नेसेसिटी जे प्रायमरी स्कूल्स आसतले, सेकंडरी स्कूल्स आसतले, हाय सेकंडरी आसतले, गव्हर्मेंटान आपल्या परीत सगळी कडेन दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा। पंचायत तर आमी जेका म्हणटा की ग्राम पातळी वयले प्रशासन कशा पद्दतीत फुडें व्हरप हे स्थानीक स्वराज्य संस्थेंतल्यानूच फुडें वता। आनी ताणें जें म्हटलां की त्यांनी पयलीं पंचायती खातीर जागा आयडेंटिफाय करची निश्चित रित्या वांगडात 25,000 दिता अशें हांव सांगचो ना, पण निश्चित रित्या जी पंचायती खातीर जागा जाय ती दिवपाक जाय। डॅट इज फाटलेय फावटी प्रोसेस सुरू आसा आणि पंचायती खातीरय जागा जी आसा, कारण फाटली पंचायत बिल्डींग बांदपाक घेतलेली पण जागेच्या कारण कन्सर्न जागेचोच उरलेलो म्हणून पंचायत बिल्डींग आमी बांदूंक पावले ना, नाल्यार तिजो टेंडरूय जाल्लो पण बिल्डींग बांदूंक पावले ना। पण जागेचो एकदा विशय रिजॉल्व जाल्या उपरांत पंचायत बिल्डींगूय बी बांदपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा।